पयल सुवातेर मुखेल खबरो. बायल्या भिकाऱ्यांगे भीक मागपाक बिझनेस गोंया फूल स्विंग चलता. आतां भुरगे फुटबॉल ग्राउंडाचे हेड सुवातेर कंप्युटराचेर बसून बोटान गोल माताय. गोंयची कदंबात मॉडर्न जाल मरे. इलेक्ट्रीक बैलगाड्या घेवपा लागले. गोंयकारांदो हूंय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो. शाश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय. म्हाका उगडास आसा म्हजी माय सामान भोव ते 5-5 पयशां कॉयन एकठांय करून एक लातां घायन मेजार दवरताली. त्या लातांतू पयशां हात लावपाक कोणा परमिशन नासतालें. दर शुक्रारा 3-4 जाणटे कुणब्या बायलो सगल्या घरांदेरांक बायल्यां उब रावन रोजार कोतालीं. तेंच बरें उज्या हातीं एक लांबो दांडो आसतालो आनी दुसऱ्या हातीं एक बरी तासून सुडसुडीत केलो नाल्ला कोटी. त्या 5-5 पयशां कलेक्शन केलो तितून तूं एक बायले एक कॉयन दिताली आनी केन्नाय कॉयना शॉर्टेज आसल्यार एक बायले मोठबो तांदूळ दिताली. मागीर आमी सगळे भुरगे तेंच्या मुखार हात जोडून उब रावताले आनी ती मागीर आमकां पेटसांव दिताली. ती भिकारी खोरी पूण लोक तेंकां सदां रेस्पेदान त्रातार कोतालो. सगलो लोक ती कोटी घेवन भोंवताय म्हूण तेंकां कोटे भिकारी म्हणटाली. गोंयच्या गांवांनी थोडी पोर्तुगेज तेंपा वयल बांदलो घरां व्हडली आसतालीं. तेसो थोड्या घरांनी रावतो लोक चोवपा आस्तीक दिसतालो पूण तेंगे जोडपी कोण ना म्हूण भितरल्यान गरीब जालो आसताली. देखून म्हयन्या एक फावटी पाद्री आयतरा मिसा एनावंस कोतालो. ते दिसा पयशां कलेक्शन केलें तें गरज आसलो फामलीन दितो म्हूण. हुंयची गरज आसलो फामली पयशे दिले तें केन्ना दाखोवन दिनासले. गांवचो लोक तेसल्या पब्र फिदाल्क म्हणटाले. मुगे तिती वा तेसो आस्तीक मनशांक कसले राग येयलो जाल्यार तांकां लडू येवन सांगतालो ती लोचे भिकारी म्हूण. 2-3 वर्स पयलीं दोग जाण देल्ली सो मुगे आमी गोंया येयलोले. ते मरे म्हाका हॉटलां जेवणां घेवन गेले. आमी तेगोय सुमार नासलो कुमार म्हूण इश्पा भायर जेवण ऑर्डर केलोलें. निमाण वेटरा सांगिल्लें उरलो जेवण पॅक कर म्हूण. भायर स्वता एकले आमी घान म्हणलें हें पॅक केलो जेवण कोणी भिकाऱ्या दिया म्हूण. बोगले कोणी दिसपण म्हूण आमी मोटरां बसून मरे आख्खे पणजे भोंवपा लागले. वोद वर जालें एकूय भिकार दिसपणा जालो. निमाण त्या इश्टान म्हणलें म्हाका दिसना आमगे गांवां आसताय ते भाशेन गोंयां भिकारी आसताय म्हूण. तेदो म्हाकाय मरे कळोन येयलें खरें गोंयां भिकारी सारके थोडे आसता म्हूण. पूण आतां मरे ते कितकाय कोण येते सोतरा मेळटाय. हे मॉडर्न भिकारी दिसती पळयार रोखडे रागान म्हजे नाक तांबडे जाता. कित्या ते पयलचो जे भिकारी गोंयची न्हू. दुसरे म्हळ्यार तेंचे भेंडा पोटा वा आंडीचे बांदलो धाकटी भुरगीं केन्ना फावत आसनाय. नेण्टे बायलो एक भुरग्यां घेवन भोंवताय पूण 7-8 वर्सां भुरग्यां भांडीरू आनी भुरगीं आसताय तेंक हुंचे हाटाय काय. ते मरे तुजे बरे भीक मागों येता तेदो केस थंड कोताय रे. आतां मरे वयर थिंगसून ट्रॅफिक लायटी कडेन कपला हाती ताडोर लायताय आनी आम्मा कोताय. तूं सोंसोत हुंयसून येता काय हांव चिंतूं पळोवं. ही मरे ती सांजे वयली लायटी म्हणून पिसुल्ली येताय ते भाशेन ट्रॅफिक लायटी भोंवतणी भिकारी राशी आसताय आनी त्यो ट्रॅफिक लायट्यो बंद जाल्यार मुसां भासी कितको काय सगळी नाच जाताय. म्हजी कानां फुंकयल ते प्रमाणे तेंगे हूंय एक दोनी आसता आनी तेका 20-30 जाण भीक मागपाक काम कोताय. तेंगे दादले ते ट्रॅफिक लायटींक केन्ना भीक मागनाय. ते हूंय एशे पयल्या उब रावन सगल्या भिकाऱ्यां राखताय. 2-3 दीस पयलीं हांगे चड शिकलो मनशान एक मिटींग दवरली आनी थिंग आसलो एक DYSP पोलीस मामा सांगिल्लें वसाय आनी सगल्या भिकाऱ्यांक धरयाय म्हूण. जाल्यार त्या DYSPन तेंकां सांगिल्लें सगल्या भिकाऱ्यांक दवरून मागीर कितें कोतलेय. तेंकां दवरपाक जागो ना. तेका लागून सांजे वयली सुट पडटाय. सुटरी मरे दुसऱ्या दिसा तींच भिकारी आनको तीं पोमशेलो तोंडकून थिंगा परतून भीक मागूंक लागताय. शिकणार मनीस मरे तुमी कितें तरी उपाव काडाय आनी तेंगे गांवां व्हरून सोडाय न्हू. पयर हांव हांगे सोयऱ्यांगे विजीट करूंक गेलोलो.
तेंगे एक रुमा मध्ये 7-8 इस्कला भुरगे जाण एकल्यागे लॅपटॉप ओ कंप्युटर घेवन बसले आनी बॉब मान हेटाय. हांव चिंतू पळोव वा आनी केसो हेड तरी मू भित्तसून बगले असलो तेका चालें. बाप तुम कित कोताय रे? तेण म्हळे अंकल वी आर प्लेइंग फुटबॉल. लांप्या मरे वळखासता चिंतना पळ मू हांवें पोत्तूय चालें. सो चेड भुरग्या वेर इज दीस बॉल? तेणे जबाब दिलो, अंकल सो यू सी दे आर अर्जेंटिना अँड वी आर लिव्हरपूल. सांत मारिया मायंदे देवूस, हे सगळे भुरगे मरे कंप्युटराचे बटन टाक 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 फुटबॉल हेटाय. असो फुटबॉल हांवें केन्ना चोवूना. हांवें मरे इल्ली कारेज घेवन मुगे तांबडे इंग्लिशीन पोत्तू म्हळें, this is no football because there is no football. You playing with bati bota. This is bota ball with no ball at all. तेण मरे रागान म्हाका सांगिल्लें, अंकल दिस इज नॉट युअर कप ऑफ टी. यू गो ड्रिंक कॅज्यू फेणी. सायबा बोगोस हे आतां भुरग्यांक केसो पीस लागलो. ते बोटान हेडो परस तीं कणशां मालो बॉल आसाय ते घे आनी शेतां वचोन हेडाय मरे. आतां तूं चिंतू, ते हांगे मेस्सी आनी रोनाल्डो असो मनशांनी एश कोन कंप्युटराचेर बसून फुटबॉल हेडो जाल्यार संवसारांत कितें जावपाचें? ताबलो कोयबा सातोड्यो मिठांनी ही उतर केन्ना आयकलोलीं तुमी? ह्या तेंपार नये पिळगे भोंगोन दिसता, कित्याक ही उतरां आयकून तेंकां नशीब ना. ही उतरां आदलो हेड हेटो उजार कोताले. आत मरे भुरगे फकत दोनूय कानां केसो काय गडी माताय आनी तेंचे वाया ते मोबायलां बंकां चेपताय आनी एकले कोणशा ते रवण्यांत कोंबये भाशेन बसून हेटाय. आमचे भुरगेपणार मरे इस्कॉल काबा जायन जेन मायच्या दाड्यां उद्दो लावपा एक वर बसून मारी इस्कला बूक घेवन बसताले आनी सांजे वयले 4 जाचना पयलीं बंकां पांय मारीत हेडोन धांवताले. सगल्या वाड्यांचेर कोणाच्या घरा मुखार इल्लो उक्त्या जागा आसल्या तो हांगे हेडपा स्टेडियम जातालो आनी थिंग मागीर आमी एकाडा चिंतू जायना तेसो हेड हेटाली. चेडे तेशे चेडवां सेपरात न्हू सगलीं एकठांय हेटालीं. तुमकां मू सांगता, म्हाका मरे ते थोडीं चेडवां मोठी भिरांत दिसताली. तेंगे हाड कितू गोटे रे तीं. पोकून ती एक गेम आसलोली सुजोयन मू हेडपाची. एक गोटे राबरा बॉल आसतालो. तो तुज्या हातान पळ जाल्यार बोगले कोण मेट्टेजे शेवटून मारूं मेळटालो. एक पावटी तूं मिस्टेकीन बोगले सांपळ जाल्यार तुज्या आंगा ते बॉला पाट येताली. दुसरी आमगे फेवरेट गेम म्हळ्यार ती मिठान हेडपाची. जमणीचे मरे आमी पांयां पावल जोरोवन शीम घाताले. एक टीम धरपा आसताली आनी दुसरी डॉज मारून त्या घरांनी उडी मारपा आसताली. तूं उडी मारून क्रॉस जायन ती घर सगलीं कंप्लीट केल्यार तूं जिखिल्लो. एक भुरगे शिलो मुकोताले. तेगे काम सोबोतणी शिमेचे लोडू धांवपाचें आनी कोणीय बोगले मेट्टेक हात लायन आवट करपाचें. सातोडे म्हूण एक गेम आसलोली. 7 नळ्यां कुडके रावंड कांतून ते एकमुखा वयर मांडटाले. 2 टीम आसताले. एक टिमीचो एकलो राबरा बॉल शेवटू मारून ते मांडलो नोड्यां शिवरा माताली आनी दुसरी टीम तेच मांडीच पडटाली. ते मांडीत आसतना तुजे बॉल मारल्यार ती टीम पिड्ड्यार जाताली. ताबला हेड म्हज्या भुरगेपणार पासून उणी जालोलो. ही गेम कोंड्या बोडे कुडकी घेवन हेटाले. हो हेड तेदो सारको फामाद आसलोलो आनी चडश्यो ते नुस्त्या तिंट्या दादले सांजे वयले एकठांय जायन बॉब मान हेटाले. पावसा तेंपाक गोड्या हेड फेवरेट आसतालो. गोडे 2 भाशे मेळटाले. एक म्हळ्यार बेश्टे शिमटाचो आनी दुसरो पाशणी म्हूण येतालो. शिमटा गोड 10 पयशे आनी पाशणी गोड्या 15 पयशे पडटाले. कमेस करपा तो गोड घेवन ते पावसान मोव जालो जमनी माडोवन बुराक कोताले. मागीर 4-5 मेत्र पयस एक एकल्याकूच तो गोड त्या मिलां उडोवपा ट्राय करचे पडटाले. पण जाल्यार कोणागे गोड मिलां बोगले आस ते कमेस करूं मेळटाले. पियान म्हूण आनी एक हेड आसतालो. ते काजू बी घेवन हेटाले. जमनीर एक रिंग कोताले आनी तितून सगल्यांगे काजू बी दवरताले. मोठे काजू बी आसते बोट मोडटाले. तो बोट ते बियेंचे शेवटून मान त्या रिंगा भायर शिवराताय त्यो तूं गेल्यो. एसो हेड आतां ते लोटले बिग फूट म्युजियमाक दिश्ट पडटाय. बाकी हेड म्हळ्यार आट्ट्या पट्ट्या हॉपस्कॉच. पारान म्हूण आनी एक हेड आसलोलो. ते कोंड्या इल्ल्या कुडक्या एक बारेसो कोताले. दोनी सायडीन पॉयंट कोन. बोंबयचो हॉलिडेजां येयलो भुरगे तेंकां गुली दांडा म्हणटाले. आमी त्या तेंपा मॉडर्न हेडूय हेटाले. तितूंत एक म्हळ्यार क्रिकेट.
आमकां क्रिकेटा बॅट आसना आसली. पिड्याम बॅटकून ते रबरा बॉल घेवन खेळटाले. एक एक गांवां हेडा रूल वेगळे वेगळे आसताले, पूण एक रूल कॉमन आसतालो. सांजे वयल्या मरे घांट जाली दामान भुरगीं गारोयतालीं. सायबा बोगस आतां भुरगीं मरे तीं कॉलनी बी रावताय तीं दाम भयर जातरी भायर सोताय हेडपाक. ते पयलीं हेडों वच म्हळ्यार टू हॉट म्हणटाय. आमगे वडिलांक सदां सांगताले सात जातरी सदां पाकी भायर सरताले म्हूण. 1980 वर्सा दसऱ्या दिसा रोजा फुलान नेट सायको पयलोच कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना बैलगाडो रस्त्यार भायर सरलो. तो बैलगाडो पणजेसून आगशी वचोन येतालो. तेदो कुट्टाळे एकूय ब्रिज नासलोली. आगशीसून कुट्टाळे वचपाक लोक चिक्कार बोन फेरी बोटीन आलतोडीसून पोलतोड वयताले. 700 मायजू बैलगाडे सगळे गांव गांवन लोकां घेवन धांवताय. त्या तेंपारू चडशे बसो सायन चिक्कार बनयताली. करून ते पणजेसून मडगांव, मडगांवसून वास्को आनी फोंडेसून पणजे. पूण 2010 तिनूय रुटां वयले प्रायवेट बसी भायर मारले आनी फकत कदंबा बैलगाडी गायले. तेदो प्रायवेट बसवाले उचांबड जायन ऑल गोवा बसीन स्ट्रायक पासून केलें. पूण तेंगे कोणें आयकोन ते कोण टॅक्सी ड्रायव्हर तरी. तेज उपरांत मरे कदंबान लोडू लोडू करून आख्खे गोंयां एक एक गांवांत 2-3 बैलगाडी गायले. पूण इतलें कोन्न आख्खे गोंयां प्रायवेट बसवाले प्रॉफीट कोताय आनी कदंबा बसवाले वर्सां वर्स क्रूट आनी लॉस जाले म्हूण दाखयताय. आनी आथूय मरे त्या भाजपाल्या दोतोरान माझी बस म्हूण स्कीम काडल्या. हे स्किमीचेरू कदंबा कॉर्पोरेशन हुंय प्रायवेट बसो भाड्याक घेतल्यो आनी म्हयन्या तांकां पयशे फारीक हुंय. हे मरे आयकोन सगळे प्रायवेट बसवाले आसून कांकात घालूंक लागले. थोडे मोठाय हांगे बसो त्यो कदंबा कॉर्पोरेशनान दिल्लो परस पप्पाये बांदल्या अदीक बरें म्हूण. ते सांगताय सद्याक कदंबा कॉर्पोरेशन पयशे ना म्हूण बिके पडले. हेंक हांगे बस चलोवपा दिल्या आमी सद्या कितें जोटाय तें हुंय कापूत करून तेंचे बारा कोटयो घेवन बिके बसयचे पडटलें. कदंबा अधिकारी मोठाय हुंय लॉसां गेल्या की जालें. आम लोकां सेवा करूं भायर सरले. हे सेवा कोताय मोठाय तें आयकल्यार सगळ्यांक दिसतलें हे लोकां फुकट भोंवडायताय म्हूण. वयल्या मरे त्यात कदंबा कॉर्पोरेशन मॉडर्न जाल म्हूण इलेक्ट्रीक बैलगाडी घेवपा लागले. आवयस एक एक बैलगाड्या हुंय वडीच क्रूट पटाय. तूं सांग म्हाका, तुमी कितले क्रूट म्हूण बिझनस चलोवपा मातूय गिन्यान ना जाल्यार फायदो कोतो कितकोन. लांपी हांव तुमकां एक एडवायस दिता. प्रायवेट बसवाल्यांगे मोटरान तुमगे येयलो परस तुमगे कदंबा बसो तेंक दियाय चलोवपा. मागीर चोयाय ते बिझनसा फायदो करून दाखयताय ओ ना तें. कितें कोताय रे बाबा, अशें केल्यार बोंबोय पावताय. बरें रे, दुसरे मंगळारा मेळया. हो गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांपी हांव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.